टू रिसीव फ्रॉम गॉड. सगळो लोक संवसारांत जाणा देवा कडेन भयंकर पदवी आहा आनी देवान तो तुका एक बोट लायलें तुगे आख्खें जिवीत चेंज जातलें. आनी सगळो लोक जाणा देव पवित्र पवित्र आनी पवित्र नितीवंत सारको आनी आमी पातकी. ताका लागून देवागे पावर आमगे लायफान येवपाक एक व्हडलें दुरीग जावन आसा, व्हडलो दोंगर मोदें आहा देवान मुज मोदें तें जावन आसा आमगेलीं पातकां. तेंय सगळो लोक जाणा. पातक आमगे नितीवंतपण काण उडयता. आमी पातकी. ताका लागून देवागे पावर आमगे लायफान येयना. ताका लागून आख्खे संवसारांत आमी नदर मारल्यार लोक केसली ना केसली देव कोण देवोसांव कोण एटलिस्ट देवाक तो 100% पावर येना. एटलिस्ट थोडी रिती रिवाजी कोण देवा मातशा खुशाल कोण एटलिस्ट 10-20% पावर दिवं या. कित्याक आमी पातकी आनी देव चड पवित्र पवित्र पवित्र. म्हळ्यार नव्या कोरांत आमी चोयल्या एटलिस्ट 50 टायम्स बरयलां आमी नितीवंत जेजू क्रिस्ता सोवे आर्गां जेजूक. हेच मतलब आमी पवित्र पवित्र पवित्र. आमी पातकी न्हू. नितीवंतपण म्हळ्यार कितें तें आमी क्लियरली जाण जावपाक जाय. नितीवंतपण जावन आसा एक कॅरेक्टर देवालो, एक सैम देवालें जो देव केद ना तेणें पातक केल ना. केद ना पातक कोना आनी केद ना पातक करपाना ते गुण ना पातक करूं आनी तेका पातक करूं जायना. तो जावन आसा एक सैम एक कॅरेक्टर देवालो. आनी देव म्हणटा आमी नितीवंत. नव्या कोरांत जेजू क्रिस्ताचे बार दवरतो तो म्हणटा आमी नितीवंत. हेच मतलब आमी केद ना पातक केल ना देवा भाशेन आनी आमी पातक करपाक सैम ना. हें कितको घडोवन येता. Romans 3:25 explain करता. Jesus is the propitiation of our sins. आमगेले पातकांचें एक चेंज बदलप. तेच्या रोगता उदेशी आमी नितीवंत. हेच मतलब आमी पातकी म्हळ्यार जेजूच्या रोगता उदेशी आमगे पातकां धुयन वयतात आनी आमी नितीवंत जातात. कितको जावपाक शकता. देवान म्हणून जाहलोलें तूं पातकी म्हळ्यार तुका बक्षिला. देव ते भाशे म्हणा. देव म्हणटा तूं नितीवंत. तो म्हणटा तूं केद ना पातो केला. यू आर नॉट गिल्टी. आनी तुका पातो करूं जायना. तूं सगळे पाठ नितीवंत मुजे दोळ्या मुखार. कोण थँक्यू जीजस म्हळ्यार जेजूगे रोगता उदेशी हांव मानून घेता आमगे पातकां धुयता म्हळ्यार हांव पातकी आनी हांव पातो कोत्तलो. मुगे पातकां धुयल्या कितें जालीं हांव पातो कोत्तलो आनी करीत रावतलो. कित्याक म्हाका कोडे आहा म्हाका अस्कोताय आहा. कित्याक देव म्हणटा तूं नितीवंत. जाबाब दिला रोमन्स 4:25 पवित्र पुस्तक सांगता जीजस वॉज डिलिवर्ड फॉर आवर ऑफेन्सेस एंड ही वॉज रेज्ड फ्रॉम द डेड फॉर आवर रायचियसनेस. जेजू कुर्सार किळायलो आनी तेजें मरण गायलें तें रोगत वारयलें आमगे पातकां बोगसूंक. म्हळ्यार पवित्र पुस्तक सांगता तो मेलेल्यांतलो जीव हो जालो आमकां नितीवंत करूंक. मेलेल्यांतलो जीव हो जाल्यार आमी कितको नितीवंत जाताय. तें म्हणपाक जालो जेजू कुर्सार किळायलो आनी जेजून रोगत वारयलें आमगे पातकां पासत आनी जेजू मेलेल्यांतलो जीव हो जालो आमगे पातकां बोगसोण्या पासत. आमी पातकी म्हळ्यार बक्षिला. म्हण देव ते भाशेन म्हणा. देव म्हणटा जेजू कुर्सार मारलो तुगे पातकां बोगसूंक आनी जेजू मेलेल्यांतलो जीव हो जालो तुका नितीवंत करूंक. हेच मतलब जेन्ना जेजू कुर्सार मेलो आनी ते होणाक गायलो आनी तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो जीव हो जालो. हेचे मोदें कितें जालां विचित्र. When Jesus was buried and on the third day Jesus rose from the dead, something awesome has happened. कितें जालां विचित्र. Acts 2:7 बायबल सांगता जेजू मोत्तको जेजू होंडा आसना. जेजू इफेर्नांत देंवलो. सो क्लियर जेजू मोताकूच होंडा वचना तो इफेर्नांत देंवलो. ही कूड मनशाची कूड जी ताका आहलोली आनी सगळीं संवसाराची पातकां जी मनशान केले कोता करपाची सगळीं पातकां जेजूगे कुडी भितर गायली आनी पातकांची कूड घेवन तो मेलो. पातकांतलें मरण येवपाकूच जालें आनी तो मरण येयला 100% इफेर्नांत देंवपाकूच जावं.
येस मतलब 100% जेजू इफेरना देवलो आनी मेलो. 2 Peter 1:4 बट बायबल सांगता ही एस्केप्ड करप्शन. येस मतलब जेजू मोन थिंगा उरोना, थिंगा उरपा जालो तो पातका कोड इफेरना तू भायर सोन्ना. म्हणजे बायबल सांगता तिसऱ्या दिसा तो मेलेंतलो जीव जालो. कितकोन Romans 8:11 सांगता Jesus raised from the dead with righteousness in the spirit. Yes मतलब तो मौत आसतना मनशागे कूड घेन मेलो. म्हणजे तो जीत जाता तो ती कूड घेन जीत जाऊ ना. बायबल सांगता तो पवित्र आत्म्या उद्देशी जीव जालो. आर्गा जेजूक येस मतलब मौत आसता तो मनीस मेलो. जीत जाता तो पावरफुल देव जावन जीत जालो. आर्गा जेजूक सो तीच कूड घेन तो जीत जाल ना. Acts 13:33 चोय देव सांगता जेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो जीव जालो तो म्हणना जेजू मेलो आनी मेलेल्यांतलो जीव जालो म्हण. तो म्हणटा जेजू जीव जाल त्या मेलेल्यांतलो तेतूस देवान जेजू जल्म दिला. येस मतलब तो मेलतो जेजू आनी पुनर्जीवन जालतो जेजू सेम जेजू न्हू. तो मेलतो मनशाचे कूड पातकाची कूड घेवन मेलो जीव जाता असो पावरफुल पवित्र आत्मो ओ देव भायर सरलो. आर्गां जेजूक जल्म दिल्लो कुडी रुपान जेन्ना तो आंकवार मरे जल्म जाल्लो. जॉन 1:14 सोब्द मनीस जाला आमच्या मदें जियेलो ओ कुडी जल्म तेम घेयलो जो आम सगळी कुडी जल्म घेतात. जॉन 3:16 सांगता ही ओन्ली बिगॉटन सन आपूण जल्म दिलो तो पूत धाडलो संवसारांत. सो पयलो जल्म जेजूलो. आनी Acts 13:33 सांगता जेन्ना तो मेलेल्यांतलो जीव जालो देवान ताका आत्म्याचो जल्म दिलो. सो जेजू मोत आसतना मनशा रुपान मेलो आनी जीत जाता आसतना पावरफुल देवाच्या रुपान भायर सरलो. क्लियरली आमकां दाखयता Colossians 1:18 चोय ही इज द फर्स्ट बॉर्न ऑफ द डेड. तो मेलेल्यांतलो पयलो जिवंत जालो. ताका लागून Romans 4:25 सांगता जेन्ना जेजू मेलो कुर्सार तो आमगे पातकां घेवन मेलो आनी जेन्ना तो जिवंत जाता आसतना पातकी मनीस जिवंत जावना. तो पातकी मनीस थिंगा मेलो इफेरनात आनी जिवंत जाता आसतना पावरफुल पवित्र आत्मा भायर सरलो. कोण बो थँक्यू जीजस फॉर द न्यू क्रिएशन म्हळ्यात. ताका लागून जेजू मेल्ल्यांतलो जीव जाला आमगे नितीवंतपणा लागून. येस मतलब हांव मनीस न्हू. सिरील मनीस आहलो तो मेलो भायर सरता सिरील होली स्पिरीट भायर सरलो. आर्गां जेजू कोण थँक्यू जीजस म्हळ्यात. ताका लागून बायबल सांगता तूं तो न्यू बॉर्न जाला ते बेश्टें चालतें कोनाका. इफ यू आर बॉर्न अगेन इफ यू आर अ क्रिश्चन तें चालतें कोनाका. तूं मनीस न्हू. तुका ह्युमन स्पिरीट ना. तुका आतां भितर होली स्पिरीट आहा. तूं देवा सारको आनी होली स्पिरीटाच्यान केन्ना पातो केला केन्ना पातो कोना आनी तेका पातो करपाक शक्ती ना. तुय तो बॉर्न अगेन जातकच पातो केलें ते तुगेलो जीव आनी कूड पातो करता. तुगे आत्म्याच्यान जायना पातो करूं कित्याक तूं ह्युमन स्पिरीट ना तूं होली स्पिरीट. पयलीं तुगे ह्युमन स्पिरीट पातो करता ताका लागून तुजे जोडटी येताली आनी तूं होली स्पिरीट. ताका लागून तुका पातो करूं जायना. ताका लागून देव चोयता आसतना तुका तो तुगे आत्म्या भितर चोयता. तुगे आत्म्या भितर तेगे आत्मा तुजे भितर आनी तेगे आत्म्यान केन्ना पातो केला केन्ना करपाना आनी केन्ना तेका करूं जायना. येस मतलब 100% तूं गेलें स्वयं देवा सारकें. तूं पातकी न्हू. तूं केन्ना पातो केला तूं पवित्र पवित्र पवित्र. तेगे नितीवंतपणा लागून तूं नितळ आनी तूं डिक्लेर्ड लिगली नॉट गिल्टी. ताका बायबल सांगता यू आर नॉट क्लेन्स्ड ऑफ युअर सिन यू आर जस्टिफायड. यू आर जस्ट एज इफ यू नेवर कमिटेड अ सिन. सगळे देवा कडच्यान कितें घेवपाक आमगे मना सदां आसता हांव पातकी म्हाका फावो न्हू. देवाको मागल्या म्हाका 10% कोळी मेळत
फूल मेळपना 100%. कित्याक हांव देवा सारको कांय नितीवंत न्हू. हांव पातकी म्हाका बक्षील जेजून म्हळ्यार स्टील हांव पातकी आनी पातकां करता आनी करीत रावतलो. ताका लागून देवाक कितें मेळ जाल्लें मेळ्ळें, चड को म्हाका मेळपना. सदां उगडासूं तूं देवागे नितीवंतपण. यू आर जस्ट लायक अ होली 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 गॉड. येस मतलब तुका देवाक कितें जाय तें 100% मेळटा. सदां मनांत दवर तूं कोण तो, तूं देवागे नितीवंतपण. आतां देवस्पणी मनशांक हें घेवपा जायना. म्हणजे पवित्र पुस्तक तूं क्लियरली दाखयता. 2 Corinthians 5:17 चोय फेमस लायन, यू आर अ न्यू क्रिएशन. तूं मनीस न्हू, तूं पावरफुल देव. ताका लागून तुवें बॉर्न अगेन जावपाकूच जाय. यू आर रायट ऑल द टायम. आतां हें सोत जाल्यार नव्या कोरांत कितें सांगिल्लें तें पोरण्या कोरांत तुवें आसपा जाय. तेन्ना पोरण्या कोरांत तुवें मेळटा आनी बायबलांत सगळे कोणी मेळटा. आमी क्लियरली कोडा तें ट्रूथ. देवान इस्रायल पोरजेक तांबड्या दर्या मोदींच्यान कित्याक वयली? देवाच्यान तांकां दुसरे आटी व्हरों जातालें. तांबडो दर्यो क्रॉस कित्याक करूं जावो? जेन्ना मोजेसान दांड दवरलो तांबडो दर्यो फुटलो. सगळीं इस्रायल पोरसां हे उदका मोदींच्यान पास जाली. बॅप्टिजमा मिनींग चोय, तुगे नितीवंतपणा मिनींग चोय. आनी ते सगळे इजिप्टा फौज हाडले येयली. बट जेन्ना हे क्रॉसान वयतकच मोसेसान पोत दांडवलो आनी तें उदक सगळें भरलें थिंगा आनी सगळीं इजिप्टा फौज मोन गेली. सगळीं तेंगे पातकां, सगळें तेंगे शिराब, सगळें तेंगे कितें वायट आसलें तें मोन गेलें आनी नवी इस्रायल पोरसां भायर सरली. तांकां इजिप्टा वचों जाय जाल्यार देखून मेळना, कित्याक दर्यो बंद जालो, पोत तो स्प्लीट जायना. क्लियरली दाखयता नव्या कोरांत कितें सांगिल्लें तें सारकें. ही एग्जाम्पल दिल्या. पोरनो कोरा जावन आसा सावळी नव्या कोराची. हिब्रू 11:29 जोशुआ आनी तेगेली 12 राष्ट्रां जॉर्दन न्हंयेक पावली. देवाच्यान सांगत आतां तुमी हिंगा तुमगेलें घर करात, हिंगा तुमी रावात, ओ दुसऱ्या आडी वसात, तेशी न्हंय कित्याक क्रॉस करपा जाय? देवान जोशुआ सांगिल्लें जेन्ना हो यादनीक पांय घाता न्हंया, ही न्हंय फुट्टली. आनी यादनिका सांग हे टॅबरनेकल घेवन न्हंये मोदें वच. आनी न्हंये मोदें हे सगळे 12 लिडरां हे राष्ट्रांचे तांकां सांग एक एक हातोर घे हे वाटेनसून न्हंयेच्या आनी तो फातर घे आनी तो फातर थिंग पूर. आनी न्हंये मोदें दुसरें फातर आहाय जे जायतीं वर्सां उदक वचोन वचोन सुडसुडीत जाले, धोये फूल जाले. ते फातर घे आनी दुसरे वाटेन तो न्हंयेचे. देवान सांगिल्लें तांकां हे फातर घेवन ह्या आटीसून त्या आटी वच म्हूण. ते फातर हाड आनी ते पूर्ण न्हंये मोदें. कित्याक ह्या फातर जावन आसा 12 राष्ट्रां. हेच मतलब सगळीं इस्रायल पोरसां. जेन्ना तुम न्हंय क्रॉस कोताय, हे न्हंयत भितर तुमगे पोरणे जिवीत शिराबाचें पातकाचें मोत्ता आर्गांचे जोग. आनी हे न्हंयचे भितरसून एक नवें जिवीत सुरवात जाता. यू बॉर्न अगेन. ताका लागून ह्या वाटी फातर व्हर आनी दुसऱ्या वाटेन दवर. जोशुआ 4:9 आनी 4:8 कित्याक देव सांगता हे नव्या कोरांत कितें जावपा तें ऑलरेडी देव तांकां पोरण्या कोरांत ट्रेनिंग दिता आहा. तूं मोत्ता आसतना सगळें तुगेलो पोरनो मनीस मोत्ता आनी जीव हो जाता आसतना मुगेलो पावरफूल होली स्पिरीट तुजे भितरसून जीव हो जाता. आर्गां जेजूक. सो तूं मनीस आहा तो मेलो आनी जीव हो जाला तो पावरफूल देव. कोण पळय थँक्यू जीसस म्हळ्यार. आतां एकदम इम्पॉर्टंट तूं तो 100% शुअर आहा तूं नितीवंतपण देवा गेलें हें पवित्र पुस्तकांतल्यान प्रूव करून दाखयलें तुका. हेच मतलब तुका आतां देवा कडच्यान घेवपाक एकदम इजी. कित्याक तूं 100% येव तुजे मोद्यान देवा मोद्यान 8 कोळ आहलो ती पातक ते सगळे पातक कान उडयलां आनी तूं पातकी न्हू म्हूण डिक्लेअर केला. आनी तूं देवा गेलें नितीवंतपण म्हूण डिक्लेअर केला. देव तूं कितें कोचयता ते भाशेन तूं चोय. मनीस तूं कितें कोचयता ते भाशेन तूं चोय नाका. एक तर एंटिना आहा तुगे घरा वयर डिश एंटिना तूं केद ना म्हणपाना शी तें मुगे डिश एंटिना कितू त्रास कोत रे म्हाका टीव्ही सिग्नल्स दिवपाक. इतू त्रास कोता ते पणजेसून सिग्नल ओडीत मरे.
बॉम्बेसां ते डिश सिग्नल केचो त्रास तेका दिल्लीसां सिग्नल सोडिता सॅटेलायट वयरसां कितू त्रास जावन ते सिग्नल ओडिता आनी अमेरिकासां लंडनसां जर्मनी तितू त्रास जावन सिग्नल हे भाशेन तूं केन्ना म्हणटलो ते एंटना त्रास कोता सिग्नल ओडोंक ओ ती सिग्नल येवन एंटनाचे पळोत हाय ते डिश एंटना कितें करता ते फकत थिंगा उक्ती जावन आहा सुत्रे भाशेन आनी तेका नाक जालें देखून ती सगळी एर वेस तेजे पळोत हाय ते भाशेन तुवें देवा लागीं घेवपा जाय स्ट्रगल कोनाका देवा लागीं कितें मिलाग्री घेवपाक डोंट स्ट्रगल टेंशन घेनाका देवाको कितें घेवपाक 4 वर मागणी केल्यार बरें पडो मस्ता सोदां संडे फेलोशीप आयल्यार बरें पडो मस्ता ऑफरिंग दिल्यार बरें पडो मस्ता उपास केल्यार स्ट्रगल करीता ना देवा सांग करया 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 वाज येयल्या जांबळ येयल्या तें कर ना 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 स्ट्रगल कोनाका ए डिश एंटना केद ना स्ट्रगल कोना टीव्ही सिग्नल्स घेवपाक ते कितें कोता रिलॅक्स कोता आनी घेता तेच भाशेन आत वयर काळे थँक्यू जीजस सगळी पेकोणी मी कुडी भरत आसा की तूं बेसांव म्हजे वतात म्हजेर आनी म्हज्या भुरग्याचे कितलो फिलीस जालो थँक्यू जीजस एक म्हणल्यार सांग रिलॅक्स एंड रिसीव कित्याक तूं देवा सारको पातक तुजे मदें देवा मदें ना आतां तूं देवागे नितीवंतपण जेजू पवित्र पुस्तकांतल्यान क्लियरली दाखयता कितको घेवपा जाय तें जॉन 15:5 चोय हांव दाखवेल तूं फांटो म्हाका रिकोन रावशी जाल्यार तूं सुबान फळां दितलो केन्ना तूं म्हणपाना शी ते पोपायेक कितू त्रास पड रे पोपायक जावपाक ती तो त्रास कळा खंय पोपाय जावपाक ती कडेन नाल जावपाची ओ पणो जावपाचो कितू त्रास केले ते जेवण ते घेवपाक आनी ती पोपाय फुलो केन्ना तूं हे भाशेन म्हणपाना कित्याक पोपाय केसलें काम कोना सगळें काम कोता दाखवेल सगळी मूळ घाता सगळे वाटेन सगळे ते सार घेता आनी ते जेवण कोता आनी ते जेवण ते दाखवेलांतल्यान वयता ऑटोमॅटीक फांट येताय कित्याक जेवणा फोर्स आहा आनी ह्या फांट्याचे पोपाय जाताय वो आंबे जाताय कित्याक हो फोर्स जेवणाचो दाखवेलाचो येयत आहा आनी ते पोपाय वाडताय ते आंबे वाडताय मोठ जायता आनी पिकताय आनी लोक एन्जॉय करीताय ते फांटे आनी ते फळां कांयच त्रास कोनाय ते आर्यां बरें नाचताय ते बरें आर्य एन्जॉय कोताय सुस्ते कोताय आनी हे दाखवेला फोर्स येयताय तेंचे भितर आनी ते मोठ जायताय जेजू तुका दाखयता कितकोन घेवपा जाय ते तुगे मिलाग्री जस्ट रिलॅक्स एंड रिसीव तूं कितें जाय देवा कडच्यान त्रास काणाका टेंशन काणाका अपसेट जायनाका थँक्यू जीजस सगळे हाडी हांव बेसान बोलां सगळे अब्राहमागे बेसांव म्हजे आनी म्हगे भुरगीं कितें बेसांवान बोलें म्हाका केदें व्हडलें भांडार आहा हांव ग्रेस्त सगळे गांवांत म्हाका मान रेस्पेद दिताय कित्याक तुगे सॅक्रिफिसा लागून तुवें रोगत वारयलें हांव देवागे नितीवंतपण थँक्यू जीजस एक म्हणल्यार सांग जस्ट रिलॅक्स एंड रिसीव कित्याक तूं देवागे नितीवंतपण तुजे मद्यांत देवा मद्यांत पातक ना एक म्हणल्यार सांग तूं पवित्र 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 केन्ना म्हणक हांव पातकी म्हाका फावो नमुसता तेका लागून देवाक कितें मेळटा जाल्यार म्हाका खबर ना 10% कोडे ना तुका देव 100% दितलोच कित्याक जेजू मेलेल्यांतलो जिवो जालो आर्गान जेजू आनी कोणी जेजू सांगता हाव टू रिसीव अ मिरेकल मॅथ्यू 18:3 चोय जेजू सांगता तुका क्लियरली कितकोन देवा कडच्यान मिलाग्री घेवपा जाय ती तुका धाकल्या भुरग्यां भाशेन जावं आनी सर्गीचें राज तुका मेळटलें केन्ना तूं म्हणटलो शी ए ते बायले पोटां भुरगो आहा तो केसो त्रास कोतरे जेवण तयार करूंक केन्ना तूं म्हणपाना त्या भुरग्याक खबर देखून जेवण तयार करपा ताका जेवण जाय म्हण तो ते मागे कोडा तो लागलो आहा माय हातान ते जिरोयता सगळें जेवण तयार जाता आनी त्या कोडांतल्यान तेका वसोत आहा तें जेवण तेका नाक जाल्यार तेका तो वसोत आहा तो वाडत आहा तो पितो हेळत आहा आनी गुणत आहा आनी फोंट मारीत आहा हॅप्पी आहा तेका खबर देखून ना कितको जेवण तयार करूंक जाय तें कितको रिसीव करपा जाय तुवें धाकल्या भुरग्या भाशेन थँक्यू जीजस
इतलें म्हणपाचें स्ट्रगल कोणाका बेजार जायनाका एक म्हणल्यार सांग जस्ट रिलॅक्स एंड रिसीव केन्ना तूं म्हणटलो शी हांव 2 वर्सां आसतना कितें टेंशन काड रे कितें खावपा जाय तें आनी कितें न्हेसों जाय तें आनी कॉलेजी फी कितको तयार करप टेंशन घेन हांव केन्ना म्हणपाना तुका खबर देखून ना तुका न्हेसों जाय म्हूण तुका खावपा जाय म्हूण तुका पोळा फकत हेडपाचें आनी कार्टून चोवपाचें आनी तुगे माय पाय स्ट्रगल करीता आनी सगळें तुका तयार करता आनी सगळें तुका दिता तुगे कॉलेजी फी सगळें ते तयार करतात तूं कितें करता तूं सुसेगाद आहा तूं कसले कश्ट करना कित्याक तूं जाणा तुगे डॅडी आनी मामी सगळे कश्ट करून तुका दितलोच म्हूण एक एंटिना भाशेन एक फळा भाशेन एक धाकल्या भुरग्या भाशेन तूं कितें जाय जाल्यार जस्ट रिलॅक्स एंड रिसीव आर्गान जेजू म्हाज्या चेडवाचो लास्ट 2 तारखेक बर्थडे जालो हांवें केन्ना चिंतून हाली म्हाज्या सपनान लेगून हांव एक म्हाका बरी वस्त मेळटली आनी खंयच म्हजो भाव आतां ब्रदरान सांगलो लास्ट टायम तुमकां सांगलें तो सारको मरना तुका चिंतू जालो म्हणून दोन लेगून आख्खो बंद पडलो सारको कांयच ताका नासलें इतली त्रास आनी इतली आमी तो वयसलो आनी देवान ताका आशिर्वाद केलो आनी आयज ते म्हाज्या चेडवाक गिफ्ट ताणें मोटरसायकल दिली आनी चर्चीक ताणें जनरेटर इतलो दोन ताका आशिर्वाद केलो जेजूचे नांव तो मनीस जेजूचेर विश्वास आनी स्वतान चलता ताका देव केन्ना सांगना आर्गान जेजू जेन्ना तूं ऑफरींग करता न्ही देव तुका जाय तें दीत रावता घालीत रावय आतां चोय म्हाका प्रॉपर्टी दिली देवान 1000 स्क्वेअर मिटर 1 लाखाक दुसरें म्हाका घर दिलें तिसरें म्हाका रोड ना आसलो फ्री म्हाका रोड दिलो म्हाका ते म्हाका फ्री दिताय दुसरें आतां हांवें आतां मोटरसायकल घेतली ऑफरिंगाचेर हांव नको कितको मुगो जाल ती आनी हांव चिंतालो हांव मोटरसायकल घेतलो कित्याक मुगे भुरगीं व्हड जालें आनी मोटरसायकल घेतली हांव आर्गां दिता देवा कित्याक हें ऑफरींग म्हाका दिलें म्हूण देवान आनी तशें तुमकांय हांव सांगता तुम दीत रावय आनी तुम घेतले सांगले न्हू हांवें देवाक मागलें आनी बरो तुका उदिका दिता म्हाका बऱ्यो तिकेट दी म्हणून VIP तिकेट मेळ्ळ्यो बेस्ट सीट मेळ्ळें थिंगाचें उदक दिली तेन्ना कॉफी दिली येता आसतना म्हाका मोठो नासलो रे एक मनीस येयलो हेजो कोण येयचो आनी सात घालपा वयली There's light in the body. There's light in the body. My dear glorious name of Jesus. तोपली एकदम सोड जाताली आनी प्रेशर जाताली आनी घुंवळ येताली मागण्या घेवपासून मुकट जायना बरें हांवें फास्टरा कडेन मागणें म्हणजे फास्टरान मागणें केलें आनी सिस्टरीनी म्हजें मागणें केलें तेन्ना सावन म्हजें प्रेशर बरें आहा म्हाका घुंवळी येयना हांव बरे भाशेन मागणें करता आर्गान जेजू थँक्यू जीसस जॉन्टीस आणि ते काय जॉन चलवले 2 वीक आणि ती प्रेयर आयपा लागली आज तिगे 3rd संडे आणि ते पासरान प्रेयर केलो आणि आता ते जॉन चलवता ते म्हणटा की आपल्या 1 मंथ कंटिन्युअसली ब्लिडींग जातालें आनी तेका बरे प्रॉब्लम्स जाले आनी तेणें पास्टराक फोन मारलो प्रे करपा लागून आनी तेगे पास्टरान प्रे करप तेगे बरें जालें आनी ते म्हणटा आपल्याक जॉबूय केलोलो सो ती प्रेयर येवपा लागले तशें तेगे जॉब तेका परतून मेळ्ळो तितून ती जेजू आर्गान दिता चेड्याक व्हडल्या तेका 1.5 वर्स जाले कामां लागल्यार सदां तेंगे मातसां पेमेंट वाडोतात आतां तेगे पाटी तेंगे डबल पेमेंट वाडयलो आनी तेंगे अमेरिका साकून तेंगे भुरग्यांक सेलेक्ट करून येयलो 14 भुरग्यांक आनी तेका एकल्या सेलेक्ट केलो म्हाका देव आर्गां दिता म्हाका न्हू कामाक वचपाक खूब आडकोड्यो जाताल्यो आनी हांव दुयेंत म्हणून घरान रावतालें पूण मागीर हांव 3 आयतार हिंगा येवन जायतें बरें हांव आनी दुसरें म्हणल्यार म्हजे चेडवाक सीट मेळ्ळें नर्सिंगाक हांव देवाक चड आनी चड आर्गां दिता आनी हें कोरोस कितू स्मूथली गेले जायते ट्रबल्स जाले पूण सगळे ट्रबलांना म्हाका जेजून भायर काडलें आनी जेजून म्हाका मुगे मॅनेजरा बरें म्हाका फेवर दिलो सगळे मॅनेजर्स आनी मॅनेजमेंटा तेजे बरोबर म्हाका फेवर दिलो जेजून आनी जेजून म्हाका आयज परतून घार हाडलें तेका लागून जेजू